नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. एक्टिविस्ट आणि एनजीओनी फुडल्या पिळगेचो विचार करचो. उदरगतीची कामां आडोव नाकात. रेल्वे मंत्री पियुष गोयलाचो उलो. वायब्रंट गोवाचो समारोप. फोड्या शिक्षकांड चलयांच्या विनयभंगाची ही पहिली न्हय तर दुसरी कागाळ. 2017तय ह्याच शिक्षकांड जाल्ली कागाळ. कारवाय करनासतना प्रकरण केल्ले पॉप. गोंयांत गुंतवणुकी खातीर वाव आसा, मात प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती आसत जाल्यारच गुंतवणूक शक्य. हिरानंदानी ग्रुपाचे निरंजन हिरानंदानी उलयले वायब्रंट गोवांत. गोयच्या मायनिंगाचेर डिसेंबर मेरेन उपाय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा राजकीय ना जाल्यार कायद्यांतल्यान वाट काडटले. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयलाचे मायनिंगाचेर उतर. नानोड्या परप्रांतीय कामगाराचो खून. जाचो खून जाला तो आनी खुनी दोगूय कर्नाटकाचे. पुलिसांनी केलो पंचनामो. खुन्याक अटक. आणि आयर्नमॅन भारतात आयिल्ल्यान गोंयांत उमेद. 27 गोंयकार घेतात वाटो. पार्टिसिपंट्साची शक्त आनी कळाशेचो लागतलो कस. मोपा एअरपोर्टाचे काम कायद्याच्या लढायेक लागून अडला. फुडल्या पिळगेचो विचार करून एक्टिविस्ट आनी एनजीओनी उदरगतीची कामां आडोवची न्हय म्हण रेल्वे मंत्री पियुष गोयलान उलो मारलो. गोंयांत रेल्वे एक्सपान्शन करूंक लोकांनी आदार दिवचो अशें रेल्वे मंत्र्यान वायब्रंट गोवा बिझनेस समिटाच्या समारोपा वेळार सांगलें. वायब्रंट गोवा बिझनेस समिटांत 1150 कोटींची बिझनेस क्वेरीज जाल्यो. गोंयच्या खुबशा कंपन्यां बरोबर कबलाती जाल्यो. And frankly, I heard that the airport is under some litigation and it's gone to the court. I don't mind on this public platform to fold my hands and appeal to those NGOs and those few people who are coming in the path of development, who are not helping Goa grow, who are not helping the cause of the people of Goa by such litigation. I appeal to all of them. Think about the prosperity of your children in the future. Think about the prosperity of the people of India, the people of Goa. All over the world, they have modern airports, large infrastructure. But every time we try to do some good, every time we try to expand infrastructure, create more jobs, bring economic activity, attract more tourists, if one or the other NGO or a few people are going to go to courts and stall the development work, I think it is the worst form of obstructing justice for the poor of India. Goa is a state with a high literacy rate as well as the state with the highest per capita income. Our focus sector including the education, IT, entertainment, agro and food processing, pharma, healthcare and biotechnology, tourism, wellness, shipbuilding, besides mining. 1,150 crore rupees of business inquiries generated. 1,150 crore rupees. And this is also documented. This is not a figure from the air. 542 international delegates came. We are saying this figure because you will be surprised. We hosted all of these 542 delegates at our cost. 450 crore rupees of investment proposals have been received and they are in writing. And now the government, in fact 19 business delegations of 19 countries met the Honorable Chief Minister. And Honorable Chief Minister was here in the expo venue with his own office. 83 international speakers came for 25 knowledge summit sessions. पाचनी फोड्या शिक्षकान 8 चलया भुरग्यांचो विनयभंग केला म्हण आरोप जाल्लो ही गजाल उक्ताडार आयल्या. तातूंतल्या फक्त 5 फालक फुडें आयल्यात जाल्यार तिगांनी आपलो स्टेटमेंट बदल्लो.
अजाप म्हळ्यार 2017 ह्याच शिक्षकान चलयांचो विनयभंग केला म्हण कागाळ जाल्ली. तेन्ना प्रकरण दामलें. प्रुडंटा कडेन तेन्ना केल्ल्या कागदी व्यवहाराचे पुरावे आसात. आता परत कागाळ जातकच चौकशी करून ही कारवाय जाल्या. खासा रिपोर्ट. हेच कर्म ह्याच शिक्षकान 2017 केल्ले म्हूण कागाळ जाल्ली. ती कागाळ प्रुडंटाच्या हाताक लागल्या. तातून एक शिक्षक म्हणून बरयला. मात ह्या शिक्षकाचे नाव ना, पूण आता ज्या शिक्षकाचेर कारवाय जाल्या त्याच शिक्षका आड ही कागाळ जाल्ली म्हूण शिक्षण खात्यातल्या उंचेल्या पावण्यावेल्या सुत्रांनी प्रुडंटाक कन्फर्म केला. पळयात ही कॉपी. कावन्सिलराक भुरग्याकडे उलयतना ही गजाल लक्षात आयली आनी तिणे विशाखा कमिटी मुखार कागाळूय केली. मात ताचेर तेन्ना कांयच एक्शन जावंक ना. आता 2 वर्सांनी त्या शिक्षकाचे अशेच कर्म परत फुडें आयला. शिक्षक चलयांक बॅड टच करता म्हूण कावन्सिलराक भुरग्यांनी स्वता सांगले. ताच्या उपरांत तिणे शाळेच्या विशाखा कमिटी आनी गोवा शिक्षण विकास महामंडळाकडे ही कागाळ केली. सरकारी प्रक्रियेप्रमाण महामंडळान चौकशी केल्या. चौकशेन खंय कोणाचोच हस्तक्षेप ना. महामंडळाचो चेअरमॅन कांता पाटणेकर सांगता त्या प्रमाण पुलीस चौकशी चल्ल्या. खरें कितें ते रोखडेच मुखार येतले. शिक्षण खात्याच्या खासा गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण विशाखा कमिटी आनी महामंडळान चौकशी केल्या उपरांत खात्यान ADI वरवीं ह्या प्रकरणाची चौकशी केली. ह्या प्राथमीक चौकशेन कागाळेन तथ्य आसा हे स्पष्ट जाले. उपरांत खात्यान फोंड्या पुलीस स्टेशनार कागाळ केली. आता अजाप म्हळ्यार इतले सगळे जावन त्या संशयित आरोपी शिक्षकाच्या फावरादान उलोवपी आसात. आमच्या कडल्यान फोर्सफुली सायन्स घेतल्या. आमकां सरान कांयच करूं ना. आमकां कांय खबर सुद्दां नाशिल्लें. आमी इतली धाकटी की आमकां ती इंग्लिशींतलें कितें तें समजोंक सुद्दां ना. आनी ती भायली सगळी जी भायली जेंचे कडेन सायनी घेतल्या ती सगळी भायली. त्या कारणान तांकां इंग्लीश म्हणटा पळय ती कांय कळना. ती सांगता आमकां ती लँग्वेज कांय कळना. आमी सराक विचारलें. सरान आमकां सायन मार म्हणलें. आमी मारली म्हणून. आनी तांकां कसलो कितें जालें तें कांयच खबर ना. फ्रॉड सायन्स केली. सगळ्यो केसी रॉंग फुल्ल केस फ्रॉड आसा ती तेणें सगळें आमकां न्यूजपेपरार येयल्ली जाय क्लियर जावन. आमचो सर रिस्पेक्टान आमकां परत जाय ह्या स्कुलान. इतली 14 वर्सां तेणें शिकयलें. एक भुरग्याक तेणें कांय त्रास करूं ना. 2 वर्सां तो आपूण तेणें कंट्रोल केले सगळे स्कूल. तेजे कडेन इतले चान्स आशिल्ले सगळे तेज्या हातीन आसून सुद्दां तरी तेणें एक कांय बीन असो 100% सगळें सांबाळून रिजल्ट काडलो. ह्या विशाखा गायडलायन्स ज्यो आसा त्यो सगळ्यांक बायंडींग आसा. ते तुजे कडेन आनी म्हजे कडेन डिस्कस करपाचें न्ही. ते विशाखा गायडलायन म्हणना बरोबर कमिटी आसता. ते कमिटीचें कितें आसा पळय ते डायरेक्टली तांच्यांनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाक धाडपाचें. हेड ऑफ डिपार्टमेंटाक डायरेक्ट पुलीस स्टेशनार ऑर कोर्टान. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाणे पयलीं 8 भुरग्यांनी आपली व्यथा मांडिल्ली. आता 5 जाण ठाम रावल्यात. 3 जाण फाटीं सरली म्हूण कळटा. ह्या शिक्षकांक जामीनूय मेळ्ळो. सगळो भरवसो आता पुलीस तपासाचेर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत गुंतवणुकीक वाव आसा मात ते खातीर राजकी इच्छाशक्त जाय. मुंबय फाटल्या 70 वर्सांत फक्त 16 किलोमीटर जाल्ली मेट्रो फाटल्या 5 वर्सांत सुमार 300 किलोमीटर जाता. हिरानंदानी ग्रुपाचे संस्थापक उद्देजक निरंजन हिरानंदानी हांणी वायब्रंट गोवा समिटांत मत उक्तायलें. ह्या वेळार ह्या चर्चेंत गोंयचे काकुलो चौगुले आनी असोळ्ळेकार ह्या उद्देजकांनी भूमिका मांडली. How hopeful are all of you that a vibrant Goa of this scale can really try and address some of the pain points? Tourism will have a special place, and we have mining also here, which has a special place. But then all these things have similar policies. Like if you talk about GST affects mining and tourism as much as it affects auto sector. So it's no different. I mean, you can't have a different GST policy for mining sector and a different sector for auto sector. The new chief minister has taken it up extremely well, and he brings in a fresh amount of young energy. And Vibrant Goa is one of the testimonies for that, because this is the first time, and this is the first time such an idea has been implemented. Because when there has been a rustic governance for such a long period, it's going to take some time. And we are ready to give that time to the current chief minister and his team to put these things in place so that there is industrial growth happening in Goa again. Okay. Half of Goa this side is covered with the mountains, and this side you are telling us not to develop for 500 meters. So how can tourism develop? So I guess that even if the industry wants to do something, it is the
laws of the land will have to be changed. Yes, environmental conservation is very, very important. We do need to take care of environment, but we also need to understand the fact that all the tourism growing economies of the world, be it Thailand, Malaysia, Sri Lanka, Dubai, all these places have developed much, much closer to the water bodies without disturbing the ecosystem. Goa is beautiful. It has industry, it has tourism, it has what it has. The question is, how much do you want to grow? Yeah. Like you got 3 casinos. No, the whole country doesn't have casinos. You have casino. So where's the law against casinos? It's there. And you were able to do it. It's about leadership. It has nothing to do with the law. If you have great leadership, you can do anything. When we started metro in Mumbai, we got 16 kilometers in 70 years. Now we are going to do 300 kilometers in 5 years. It's nothing to do with the whole thing. There are problems, there are activists, there are problems, there are difficulties. Everything is going to be there. There's nowhere in the world where there is no problem. गोंयांत मायनिंग सुरू करपाचेर डिसेंबर मेरेन उपाय येतलो. राजकी नाजाल्यार कायद्याच्या वाटेन ताचेर उपाय काडटलेच म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वायब्रंट गोवाच्या चर्चासत्रांत उलयलो. गोंयांत मेडिकल ट्युरिझम सुरू करूंक कायद्यांत दुरुस्ती करूंक जाय. फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात हे विशीं नोटिफिकेशन काडटले अशेंय तो उलयलो. रेल्वे मंत्री पियुष गोयलानय समारोपा वेळार मायनिंगाचेर गोंय आनी केंद्र सरकार मेळून उपाय काडटले म्हण उतर दिलें. मेरी कोशिश तो जारी है कि आइदर ऑफ आई कैन से विद द पॉलिटिकल विल, अदरवाइज इन द लीगल वे, बट डेफिनेटली वी आर कमिंग अप विद द सोल्यूशन. दिसंबर तक सोल्यूशन जरूर निकलेगा. वी आर थिंकिंग ऑफ द मेडिकल टूरिज्म ऑल्सो. So in the coming years, definitely we need to amend the law for the medical tourism. क्योंकि अपने वेबसाइट पे हमें प्रमोट करना है मेडिकल टूरिज्म, तो हमें अमेंड करना पड़ेगा. वी आर कमिंग अप विद द नोटिफिकेशंस इन द नेक्स्ट कमिंग असेंब्ली सेशन. मायनिंगाचेर गोंय आनी केंद्र सरकार उपाय काडटले म्हूण रेल्वे मंत्री पियुष गोयल उलयलो. Minerals is a sector which I think we should work together along with the judiciary to find an early resolution to the problem. Both governments in Delhi and government in Panjim are very keen to resolve the mineral issue, and we have been working towards finding a solution, and I do hope we can in the near future quickly resolve this problem so that the mojo, the large economic activity that mineral used to provide to Goa can come back very quickly. वायब्रंट गोवा इव्हेंटात इंडिया टुडेचे गोंय राज्या खातीरचे तालुका आनी जिल्लो पावण्यावेले पुरस्कार दिले. तालुका पावण्यावेले पुरस्कार अशे: शिक्षण बार्देश, युटिलिटी बार्देश आनी तिसवाडी, पिवपाचे उदक मुरगांव, शेतकी काणकोण, प्रॉस्पेरिटी तिसवाडी, इंडस्ट्री कामगार संख्ये खातीर साश्टी, इंडस्ट्री डिपॉझिटा खातीर तिसवाडी. जिल्लो पावण्यावेले पुरस्कार अशे: शिक्षण साधन सुविधा आरोग्य कायदो सुवेवस्थे खातीर उत्तर गोंय, बाल मृत्यू दर उदक आनी नितळसाण आरोग्य शेतकी खातीर दक्षिण गोंय. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. शेनवारा सकाळी दिवचले नानोड्या परप्रांतीय कामगाराचो खून. मरण आयला तो आनी खुनी दोगूय कर्नाटकाचे. होन्नार गौडान 26 वर्सांच्या शब्बीर बायकट्टाचो खून केला. खुनाचे नेमके कारण कळिल्ले ना. म्हापशेच्यान फुज्जो काडटना होन्नार गौडाक पुलिसांनी धरलो. पुलीस फुडलो तपास करतात. आज सकाळी आमकां एक कॉल येयलो की नानोडा हिंगा एक शब्बीर मनशाच्या मनशाक एकट्या तेजे सह लेबरान ताका मारलो आनी लेबर पळोवन गेलो. तेजे मागीर आमी थंय गेले, पंचनामा केलो आनी तर एक्यूज आहा पळय तेजे मोबायलाचें लोकेशन आमकां म्हापसा मेळ्ळें. सो अकॉर्डिंगली आमी टीम हेडेड बाय किशोर खरात आनी 2 PC बाबू मळीक आनी वांयगणकर हे म्हापसा गेले आनी तांकां तेंगे फोटो आसलो तो बस स्टँडाचेर कर्नाटकाचे बसीक वचून वचपा तयारीर आसलेलो. तो तेन्ना आमच्या PCन ताका पॉयंट आवट केलो आनी ताका धरलो. आनी आतां ताका इंट्रोडक्शन केलें आमी. तेणी क्रायम कन्फेस केला की तेजी 2 दिसां पयलीं धुवी जाल्ली
त्या तरेन ताका काल सोरो पिताले ताका मारला आनी फुडले इलेक्शन सांगलो. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. काणकोणा खोतीगांव पंचायतींतले मोबायलाचे दोनूय टॉवर चलनाशिल्ल्यान तिडकल्ले लोक टॉवर वडोवपाक पावले. मात थळावो आमदार इजिदोरान सरकारा कडेन हे विशीं उलोवपाच्या आश्वासनाचेर लोक थंड जाले. हे टॉवर चलनाशिल्ल्यान पंचायत क्षेत्रांत खंयच मोबायलाची रेंज मेळना. इमर्जन्सीत खंय हाल जातात. दोन्ही कंपनी कॉन्टॅक्ट केला आमी आणि कंपनी कॉन्टॅक्ट केल्यानंतर आमकां लक्षात आयलें की आयडियान तेमकां पयशे भरले ना कॉन्ट्रॅक्टर असले कारणान आणि ते म्हणपाक लागले 8 दिसां सुरू करता म्हणून सांगलें. आयडियान सांगलें, रिलायन्सान कंपनीन सांगलें. 8 दिसां नंतर कांयच ना. आज म्हाका दिसता आमकां खोतीगांवचे 1.5 म्हयन्याक आमचे खोतीगांवचे 7-8 लाख लोकांचे गेल्लेले आसा. लोकांनी रिचार्ज केल्ले सगळे म्हाका दिसता खोतीगांव 2000 कार्ड होल्डर आसा. आमी इतले सांगून सुद्दां ते हें करना म्हणून आयज आमी सगळे खोतीगांवचे लोक हो टॉवर आनी आमकां नाका आयडियाचो म्हणून आमी हें करपा खातीर आयला, डिस्ट्रॉय करपा खातीर आयला. आमकां खोतीगांवची लोकसंख्या सादारण 3000 सुमार वयर आसतली. आमकां 108 सपोज कॉल करता जाल्यार हिंग सारके रेंज ना. खंय तरी भायर शिशावळ नाल्यार आमण्यार अशें वचून कॉल करपाक पडटा. तो प्रॉब्लेम आजकाल युथा मेन म्हणटा नेटाची गरज आसा. सगळें आसा ऑनलायन आसा, सगळें कितें आसा. मॅक्झिमम पळयलें जाल्यार 1.5 म्हयने जाल्यार यूथ इतले बेजारां आसा. सामकें खंयची एमर्जन्सी सर्वीस आसा ती कांयच मेळना. प्रेसिडेंट या नात्यान सांगूंक सोदता देवस्थानाचे सगळे आमी तेमकां हे दिल्ले आहा कॉपरेशन आनी जे कितें रेंट आहा ते आमी पेपर वर्क आमी थ्रू एडवोकेटा मार्फत एग्रीमेंटा प्रमाणे पेपर वर्क केला. सरकारांतलो थळावो आमदार आनी उपसभापती इजिदोर फर्नांडीस आपल्याच सरकाराचेर बेजार. टावर मोडपाक आयिल्ले लोकांक ताणें सरकारा कडेन उलयता म्हूण सांगून थंड केले. ते सगळे आमी मोडटा टावर नाका आमकां आसून कितें फायदो. कित्याक आमकां पयलीं सद्याक एक पंचायत ह्या भागान रावता, इतलो लोक ह्या खोतीगांव ह्या भागान रावता म्हूण गव्हर्मेंट लक्ष दिना काय ह्या लोकांचेर. म्हणजे लोकांक हे गव्हर्मेंट लोकांची पडोन वचोंक ना. सो देखून हांव ते कडेन सगळे खोतीगांव भावां कडेन मागता आतां जेन्ना तुमी इतले प्रयत्न केला हो सगळ्या सरकाराक पावून दी आवाज की अशें अशें आहा म्हूण. आनी तुमी एक अल्टिमेटम दिला म्हूण सांगता हांव की बाबा 1 म्हयन्याचो दिता, एक 15 दिसांचो म्हयन्याचो पूण एक टायम दिया. कितें प्रोसिजर आहा तो प्रमाणे हांव फॉलोअप करता आनी मागीर कशें भशेन बाबा कनेक्टिविटी चालू करया. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. म्हादयच्या बाबतीत सरकार गंभीर ना. 15 वर्सांच्या पोरन्या मास्टर प्लॅनाचो फटको गोंयाक म्हादयच्या केसींत बसता म्हण पर्यावरण अभ्यासक आनी म्हादय खातीर वावुरपी राजेंद्र केरकार हांणी सांगलें. सरकारान नवो मास्टर प्लॅन करून गोंयची उदकाची वाडिल्ली गरज कोर्टा मुखार दवरपाची गरज आसली अशेंय केरकार हांणी सांगलें. प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवान दवरिल्ल्या म्हादय वेल्या व्याख्यानात ते उलयताले. म्हादय जेन्ना म्हणटा तेन्ना अख्ख्या गोंयच्या लोकांचो असो विचार जाता की तो केवळ उत्तर गोंयचो प्रश्न म्हणून. जेन्ना हांव सांगता की दूधसागर न्हंय जी आसा जी ओपा वॉटर ट्रिटमेंट जो प्लांट आसा तितूंतल्यान पणजे फोंडा आनी हेर भागाक उदक मेळटा, त्या न्हंयचो उगम जो आसा तो धारबांदोडा म्हणजे दक्षिण गोंयांत जाता. आनी दक्षिण गोंयांतल्या बऱ्याचशा वाठारांतल्या लोकांचें जीवन जें आसा तें जीवन ह्या मांडवी न्हंयचेर आसा. तेन्ना तेंच्या लक्षांत येता की ही न्हंय जी आसा ती दक्षिण गोंयानूय व्हांवता. दुसरो मुद्दो जो आसा तो तुमी सांगलेलो आसा तो म्हणजे गोंय सरकार ह्या विशयाचेर ज्या पद्दतीन गांभीर्य बाळगपाक जाय तें गांभीर्य ना. कारण मास्टर प्लॅन जो आसा जो 15 वर्सां पयलीं केल्लो त्याच्या उपरांत नवीन मास्टर प्लॅन करपाक जाय आसलो. कित्याक आतां कर्नाटक सरकारान जी आपली सर्वोच्च न्यायालया समोर तेंच्यांनी आक्षेप घेतलेलो आसा तेतून म्हत्वाचो मुद्दो जो आसा की गोंय सरकारान आपलो जो मास्टर प्लॅन केल्लो आसा त्या मास्टर प्लॅनान ज्यो गरजो नमूद केल्ल्यो त्या गरजोनुसार तांकां उदक मेळ्ळेलें आसा. तांकां आणखी उदक गरजेचें ना कारण गोंयान ह्या उदकाची गरजच ना अशा प्रकारची भुमिका घेतलेली आसा. ही भुमिका आयज गोंय सरकाराचेर म्हणजे असो आरोप करपाची पाळी कर्नाटकाचेर येयल्ली आसा. तेचें मुख्य कारण म्हणजे मास्टर प्लॅन जो आसा तो रिवायज करपाक जाय आसलो. डॉक्टर आमचे देवूळकर आसले त्यांच्या अध्यक्षतेखाली हो मास्टर प्लॅन तयार केल्लो. पूण त्याच्या उपरांत ह्या मास्टर प्लॅनाचें नूतनीकरण करपा खातीर
नव्यान आमच्या गरजो ज्यो आसा गोंयच्यो वाडलेल्यो गरजो आसा त्यो नमूद करपा खातीर गोंय सरकार अपयशी थारलेलें आसा. शिकता एक नोकरी सोदता एक ह्या दोनाय गजालींनी गॅप आसा तो गॅप भरपाक जाय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जॉब फेराक उलयलो. कामगार रोजगार आयुक्तान हे आयोजीत केल्ले. 50 वयर कंपन्यांनी हातूंत वांटो घेतिल्लो. सुमार 3000 वयर खंय जॉब ऑफर केल्यात. ताळगांव कम्युनिटी सेंटरांत ही कार्यावळ जाली. I'm happy here to have 15 plus companies with us today offering about 3,000 jobs, which are a great opportunity across various sectors and industries. There is a gap. आम्ही शिकता एक आणि नोकरी क्रिएट करा दुसरी. याचं ताळतंत्र ना. आम्ही 10वी झाले, 12वी झाले, BA झाले, BCom झाले, MCom झाले, MSc झाले. तो म्हणटा म्हाका तेजो आयडिया म्हाका स्किल डेव्हलपमेंटाचो म्हणटा. म्हाका कोण आयटीआय जाय, म्हाका प्लंबर जाय, ट्रेनर आनी कोण कोण जाय. हो आयटीआय जाल्यार प्लंबर जाता पळय न्ही तो प्लंबिंग केन्ना करीत ना. इट इज फॅक्ट. तो आयटीआय इलेक्ट्रिशियन जाता पळय न्ही तो म्हणटा तो इलेक्ट्रिशियन केन्नाच करिना. तो कितें तरी वेगळी नोकरी सोदीत बसलेलो आसा. आमी शिकताय आनी सोदता दुसरें. खूब तेंप जालो देयर एप्टिट्यूड टेस्ट खरें म्हणजे ते 10th स्टँडर्ड लेवलाचेर एप्टिट्यूड टेस्ट जावप अत्यंत गरजेचें आसा. करियर गायडन्स जावप अत्यंत गरजेचें आसा आनी ताज्या उपरांतूच भुरगे जे आसा 10th किंवा 12th हाज्या उपरांत फुडें वचूंक जाय. तशें जर जाल्लें जाल्यार आज जे प्रॉब्लेम आसा पळय न्ही हे प्रॉब्लेम येवचे नासले. एप्टिट्यूड टेस्ट केल्या उपरांत ताका कळटलें आसलें क्लियर कट ताजें विजन खंय आहा तें कितें करपाक जाय हें कळटलें आसलें. 50% सुद्दां जॉइन जायना बट एक मेंटॅलिटी आसपाक जाय. हांव घरा कडेन आसा ताज्या पेक्षा म्हाका जी नोकरी मेळटा घडये भितरल्यान हांव म्हणटा म्हाका 5000 पॉकेट मनी उरचो ना. हांव नोकरी केल्या उपरांत तो म्हाका 10,000 रुपया ऑफर करता आसत पण 10,000 रुपयाक 5,000 म्हाजे ट्रान्सपोर्टेशनाकूच वतले पण म्हाका 5,000 रुपयाच उरतले. पण जी नोकरी आपण आज घेता त्या नोकरीच्या एक्सपिरियन्साच्या बेसिसाचेर म्हाका नवीन नोकरी मेळूंक शकता ह्या मेंटॅलिटीन आमी वचना. वर्सांतल्यान एकदांच जावपी सगळ्यांत व्हड WPT टुर्नामेंट पणजेच्या डेल्टिन रॉयल कॅसिनोत सुरू जाल्या. पोकर हो एक स्किल्ड लागपी खेळ. टुर्नामेंटाचे हे 3रे वर्स. सर्तकांचो प्रतिसाद दिसान दीस वाडत आसा म्हण आयोजकांनी सांगले. ह्या सर्तीच्या जैतिवंतांक लाखांनी रोख इनामां असतात. This tournament is called the WPT India Tournament. It's back for the 3rd year. Started in 2017. The first year we started with 527 entries in the main event. बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स हैं यहाँ पे. प्रोफेशनल पोकर प्लेयर्स हैं, रिक्रिएशनल पोकर प्लेयर्स हैं और मेरा अनुभव इधर बहुत अच्छा लगा है. अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ साल में एक बार होता है तो इट्स वेरी सैड कि सिर्फ संवसारभर फामाद आयर्नमॅन पयल्याच खेप भारतांत आनी तिवूय बी गोंयांत जाता म्हण गोंयचे फिटनेस मोगी उमेदी. 27 गोंयकार आयर्नमॅन सर्तीत वांटो घेतले. राहुल चंदावरकार, दिनेश आनी भगवंत लोटलीकार आयर्नमॅनाच्या गोंयच्या आयोजनाचेर प्रुडंटा कडेन उलयले. I'm participating for the first time for a 70.3 distance and very happy and excited that it has come to our state because people otherwise have to travel like Rahul has traveled to Colombo. I don't have to do that for my first event. So and hopefully it should be a good experience. Yes, training took us some time but it's become a lifestyle now. This will be 6th triathlon and 2nd Ironman. हांव एक फेब्रुवारींत हांव कोलंबो वचून हँड 70.3 सक्सेसफुली फिनीश केले 7 hours 19 minutes. ट्रायथलॉन एक वंडर स्पोर्ट म्हणून दिसता आणि म्हणजे 6 days a week 6 दिवस आम्ही विकांत ट्रेनिंग करतात. जोरात ट्रेनिंग करता, खूप ट्रेनिंग करता. म्हणजे म्हाका दिसता एक 100-150 किलोमिटराचे ट्रेनिंग करता इन 6 days. अशें तें आमचें ट्रेनिंग स्केड्यूल आसा आणि आमचे म्हळ्यार जोर तयारी आसा आणि हे गोंयांत येता म्हणून म्हाका भोव खुशी आसा, खूप खुशी आसा. आणि आमचेच सगळे मिरामार आणि हे सगळे सर्कीट हे आमचे बॅकयार्डांत आसा. सो वी आर होपिंग टू डू एक्स्ट्रीमली वेल. थँक्यू. आणि खूप खुश आसा की हे इव्हेंट गोंया आयला म्हणून आणि इट इज अ ऑनर दॅट
it is first time it is being held in Goa. फर्स्ट टायम हांव आयरनमॅन फर्स्ट टायम करता. सेम डिस्टन्स हांवें गोवा ट्रायथलॉन जाल्लें इन जानेवारी, तातूंतय केल्लें आनी तेन्ना म्हाका ऑलमोस्ट 8 वरां लागिल्लीं. सो आय एम होपिंग टू डू दीस टायम प्रॉबेबली बाय 7.5 hours. लेट्स सी. आनी हांव सगळ्या म्हज्या फ्रेंडांक आनी गोंयकारांक हें करूंक सोदता की प्लीज मिरामार या आनी आमी गोंयकार आसा. अरावंड 23 गोवन्स आर पार्टिसिपेटींग प्लस 27 सॉरी प्लस अरावंड 1000 पार्टिसिपंट्स आर देर फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड. So if people come, then it encourages the athletes to do better. Probably the last running part, around 5-10 kilometers, if crowd is more, that will push them to the finish line. Thank you. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.